नमस्कार। हांव सौ सनिला प्रज्योत पणजीकर, पयरा हायस्कुलान शिक्षिका। आयज आमी हो उरुमेत 2025 म्हणजे बाजार डे घडोवन हाडलेलो आसा आनी हे मुख्य हेजें कारण म्हणजे आमचे भुरगे जे आसा वेवहारीक ज्ञान आमच्या भुरग्यांक बऱ्या तरेन मेळचे, तशेंच आतां बाजार भाव जो आसा बाजारान गेल्या उपरांत लोकां कडेन कशें उलोवचें, नोटो जे पयशे तेंचे देवाण घेवाण कशें करचें। आमच्या स्कुलान जे आसा वेगवेगळ्या भागांसून आयज भुरगीं येता, हळडणवाडी म्हणा, शिकेरी म्हणा, शिरगांव म्हणा, गांवकारवाडा म्हणा, तर ती भुरगीं आमची वेगवेगळ्या गांवांसून येयल्ल्या कारणान तेंच्या भागान मिरसांग्यो ज्यो आसा, अडसाणे म्हणा, सारनी म्हणा, ह्यो सगळ्यो आमच्यो उरिमताक म्हणजे पावसान जे आमच्या कितें तरी सामान लागता म्हणजे वस्तू लागता त्यो सगळ्यो तेंच्यांनी आयज विकपाक हाडलेल्यो आसा आनी आयज तांकां भरपूर प्रमाणान हांगासर गिरायक जाल्लें आसा आनी तांकां हिशोब जो आसा तांकां आत्मविश्वास निर्माण जालो की आमी विकूं शकता आनी खंयच्याय धंद्यान जे आसा आंकडे तांकां कळले आसा की नोट्यो कश्यो घेवपाच्यो, मोडचे कशें करपाचे, हें सगळें ज्ञान तांकां दिल्लेलें आसा। तशेंच आयज आमी सांजच्या वेळार हो दवरलेलो आसा कित्याक लागून सगळ्यांक खबर आसा की ऊन खूब पडलेलें आसा आनी आतां स्कुलाय दवरलेली आसा, त्या कारणान आतां सांजचे जे आसा ही जी आसा लोक जे आसा घरा वयतात तेंच्यांनी हांगा रावचें आनी आमच्या भुरग्यांक गिरायक घालचें म्हणून आमी सांजच्या वेळार दवरलेलें आसा। तशेंच हांगासर पालकांनी खूब रोल बरो केल्लो आसा, मॅनेजमेंटान आमचो रोल बरो केल्लो आसा। सगळ्यांचे आमकां प्रतिसाद लागून आयज आमी हो उरुमेत 2025 घडोवन हाडलेलो आसा। धन्यवाद। नमस्कार, मी पयरा हायस्कूलचा विद्यार्थी। माझे नाव कौस्तुभ दत्तराज तारी, मी इयत्ता 9वी मध्ये शिकतो। बाजार डे हा आमच्या जीवनातला खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे, कारण त्यात आम्हाला देवाणघेवाण कसं करायचं, पैसा संबंधी हिशोब व कसं करायचं हे कळतं व पुढे जाऊन आम्हाला ते वापरता येईल। हा आमच्या स्कूलने बाजार डे घडवून आणला आहे, त्याबद्दल मी आमच्या हेडमास्टर व शिक्षकांचे आभार मानतो। नमस्कार, आयज आमी पयरा हायस्कुलाचो बाजार डे हांगा पयरान आमी गणपती विसर्जन शेडी कडेन आसा। आयज सांगपाक खूब बरें दिसता की आयज हो उरुमेताचो बाजार म्हणून पयरा हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांनी आयोजीत केल्लो आसा आनी बरो प्रतिसाद मेन रोडाक आसल्या कारणान बरो प्रतिसाद ह्या बाजार डेक आयज हांगासर मेळ्ळो आसा आनी हो बाजार डे केल्या उपरांत भुरग्यांक जे एक मोटिवेशन आनी वेव्हार कसो करचो हे भुरगेपणानूच आतां कळपाक जाय म्हणून ह्या सरकाराच्या माध्यमांतसून ह्या स्कुलान हो बाजार डे केल्लो आसा। आनी हांव इतलें म्हणटा की अशेच कार्यक्रम स्कुलांनी जाल्या उपरांत आमची भुरगीं जी आसा ती खंय तरी फुडें वयता आसतना ल्हानपणा पासनूच जर तांकां बरोबर मार्गदर्शन मेळ्ळें जाल्यार भुरग्याचो फ्युचर सुद्दां खूब बरो जातलो। आयच्या ह्या बाजार देशाच्यो सगळ्या भुरग्यांक हांव शुभेच्छा दितां, कारण खूब बरें जालें। आतां टायम 5:30 जायत येयली, 3:15 हो बाजार डे स्टार्ट जाल्लो आनी बरो प्रतिसाद म्हणजे जे भुरग्यांनी सामान सगळी भाजीपालो हाडलेले आनी पुरुमेताचो बाजार म्हटल्या उपरांत इवन सुकी सुंगटां, खारें, मिरची, अळसाणे हे सगळ्यो गोश्टी भुरग्यांनी हाडलेल्यो आसल्यो आनी बरो प्रतिसाद जाल्लो आहा। तांकां परत एक सगळ्यांक शुभेच्छा। हांव प्रिया शेख, हांव हांगासर पयरा हायस्कूलच्या बाजार डे दिसा हांगासर हांव तांकां तेंचे सामान घेवपाक येयलें। म्हणजे हांगासर ही भुरगीं बरी ह्या इस्कॉलान बरे तरेन बाजार डे ऑर्गनायज केल्लो आसा आनी हांगासर सगळीं भुरगीं उत्साहान आपलें सामान कशें खोपतले ते ती पळयत आसा आनी हांव तेंच्या कडेन गेलें तेन्ना तांकां कळ्ळें की हे ल्हान वयारूच तांकां कशें वेव्हारीक ज्ञान हें तेंच्या कडेन बरे तरेन येयल्लें आसा, कित्याक तर हें त्या पयरा इस्कॉलाच्या शिक्षकांचे आनी तेंचे जे हें आसा तेंचे मॅनेजमेंट तेंच्यांनी ह्या स्कुलान बरे तरेन भुरग्यांक हें शिक्षण बरे तरेन दिता म्हणून हे जो आमकां आयज हांगासर आमकां तेजी आमकां प्रत्यक्ष पळोवंक मेळटा की ती बरी भुरगीं हुशार आनी कशी वेव्हार कशी दुसऱ्या कडेन उलोवंक जाय, कशें गिरायक करचें, कितले पयशे उरले ते कितले हे ती फटाफट सामकी सांगतात। हेजो अर्थ म्हणजे तांकां ह्या इस्कॉलांतल्यान बरें शिक्षण मेळटा आनी तांकां अशेंच प्रोत्साहीत करचें
फुडें काडचें की आयज समाज जर समाजान रावतले जाल्यार हे वेव्हारीक ज्ञान हे खूब गरजेचें आसा आनी हांगा ह्या बाजारडेक म्हाका आपयल्या बद्दल आनी त्या बद्दल हांव तेंचे देव बरें करूं म्हणटा. गुड मॉर्निंग, माझे नाव स्मिकल मयेकर आणि आमच्या पैरा हायस्कुलान आयज बाजार डे सेलिब्रेट करपाक येयला. ह्या बाजार डे सेलिब्रेट करपाचो मेन मुद्दो म्हटल्यार भुरग्यांक लोकां वांगडा उलोवपाक कळपाक जाय, म्हणजे लोकां वांगडा उलोवपाक कळचें, विक्री करपाक कळचें, सामान घेवपाक कळचें, मागीर भुरग्यांक हितूनच्यान पयशे घेवपाचे कशे दिवपाचे कशे तें बीन कळटा सगलें. आनी आमच्या स्कुलान हो दीस साजरो करपाचो ठरयला म्हणून हांव तेंचे थँक्यू म्हणपाक सोदता, कित्याक आमकां भितरल्यान सगळो एक्सपिरियन्स येता की कसो बाजार आसता, आमचो बाजारान लोक कशें कितें करता, विक्री कशी करता. म्हणून आमच्या स्कुलाक आनी टिचरीक सुद्दां थँक्यू म्हणपाक सोदता की हो दीस सेलिब्रेट करपाक केलो तेंच्यांनी. सांग कितें कितें हाडलें आनी बाजार कितें केला सांग मरे. बाजार कितें कितें हाडला तुवें? बाजारात कितें कितें हाडलें काय म्हणटा Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.